रस्त्यार आशिल्ल्या हायमार्स आनी हेर लायटीच्या खांब्यांची देखरेख ह्यान फुडें वीज खातें करतले अशी सरकार एक पॉलिसी काडटा म्हूण वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकर उलयलो. रस्त्याचेर आशिल्ले सगळेच खांबे वीज खात्याच्या स्वाधीन आसता अशें ना. PWD आनी GSIDC जो मेरेन वीज खात्या कडेन दिना ते मेरेन ताची देखरेख वीज खात्या कडेन नासता असो खुलासो वीज मंत्र्यान केला. RDX खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. पब्लीक जनरल पब्लीक कितें करता, लायट कुठली की ती पावर डिपार्टमेंटाची इलेक्ट्रिसिटीची जबाबदारी अशी समजता. पूण जे आमचे हायवेज चालले आसा मोस्टली NH4 NH17 हे रोड वायडनींग हे कन्स्ट्रक्शन हे PWD करता आनी तेंचे त्या रोड वायडनींगाच्या प्रोजेक्टान तेंचे लायट पोल घालपाचे आसता. हे पोल जे आसा तुमकां ते आतां फ्रॉम वेर्ना जंक्शन टू द एअरपोर्ट रोड हे मदले जे पोल आसा हे सगळे PWDन घातलेले आसा आनी मोस्टली ते असे काही रस्ते आसा आनी गोंयांत जे रोड वायडनींग केल्ले आसा हायवेज केले आसा ताका मदीं लायटी घातलेल्या ज्यो एक तर GSIDCन घातलेल्यो आसता किंवा त्यो PWDन घातलेल्यो आसता. त्यो आजून आमकां हँडओव्हर करूना. हे PWD आनी GSIDC पोल घालता आनी मागीर ते मेंटेनन्स सारकें तेंचे कडेन जायना आनी एक्चुअली ते आमचे कडेन जर ती जातलें आमच्या पावर डिपार्टमेंटा कडेन जाल्यार ते मेंटेनन्स सारकें जातलें आसलें. हो प्रॉब्लेम आमी आतां कॉमन प्रॉब्लेम हो चीफ मिनिस्टर कडेन आमी डिस्कस केल्लो आसा आनी आमी आतां तांकां हें केल्लें आसा कारण लोक आमकां ब्लेम करता पावर डिपार्टमेंटाक की जर ते GSIDCन घातलेले आसत किंवा PWDन घातलेले आसत ते आतां आमकां हँडओव्हर करप तेंच्यांनी आनीक आमकां हँडओव्हर केले नंतर आमी ते मागीर मेंटेन करपाचें काम आमी करतले. सो फार ते जे म्हणटा हे पोल आसा ते PWDन घातलेले आसा तेंच्यांनी एक्चुअली मेंटेन करप ते पूण आमकां तेंच्यांनी आजून हँडओव्हर केले ना कारण ते आमी करूंक शकना. तरी सुद्दां हो विशय जो आसा हो मातसो सिरियस विशय आसा. हांवें आमचे आहा तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा पळोवपाक कितें कॉर्डिनेट करून तांकां जाता जाल्यार रिपेर करपा खातीर. आनीक एक प्रॉब्लेम जो गोंयांत आसा तो म्हटल्यार ट्युरिजम डिपार्टमेंट किंवा बाकीच्यो एजन्सीज हायमास घालता 4 आर्म्स घालता आनी ते पेटोवन दिता लोकांक पूण खूब वेळान ते मागीर मेंटेनन्स जायना किंवा पालवल्ले आसता पेटना सारके टायमार त्या वेळार लोक आमकां परत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ब्लेम करता. बरें म्हटल्यार हे जे एजन्सीनी घातलेले आसता तेंच्यांनी ते आमकां हँडओव्हर करूंक जाय फॉर मेंटेनन्स तें जाल्लें ना. आतां हँडओव्हर करपाक लागून असले हायमास किंवा अशे जे रस्त्याचेर मदीं जे व्हडल्यो घातलेल्यो आहा लायटी त्यो हे करपा खातीर गोवोरमेंट एक पॉलिसी करता. अश्यो ज्यो गोवोरमेंट खंयच्यो ऑथॉरिटी आसल्यो ते MPLAडाच्यो आसूं GSIDC आसूं PWD आसले ह्यो ज्यो कोणेंय जरी घातलेल्यो आसत लायटी त्यो टोटल आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान मेंटेन करपा खातीर एक गायडलायन तयार करता जेणे करून तेंचे डिपार्टमेंटान आमकां जे चार्जीस आसात ते फारीक केल्या नंतर आमी तेंच्यो मेंटेनन्स आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक शकता. Been informed by the Honorable Minister for Power. The high mast on the national highway is the responsibility of the PWD. And therefore, I will ensure that I follow this proposal with the PWD department. Secondly, as far as the lighting of the lights along the national highway towards the airport is concerned, the Honorable Power Minister has assured us that this issue will be taken up by the respective panchayats and I will see to it that I follow until all the lights along the highway are lit, because this is a very crucial road. It is a road leading towards the airport and therefore lighting of this road is very, very important.